आज आम्ही मालपे ते नळबाग मेरेन हो राष्ट्रीय महामार्ग 66 जो बायपास रस्तो असा आणि तो मे महिन्यान दरड कोसळान हो रस्तो पुराय बंद जाल्लो, पूण आयज मेरेन हो रस्तो सगळ्याच वाहतुकीक बंद असा। पण तो पूर्वीचो पयलीचो रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग 17 आशिल्लो, तो 17 अरुंद रस्तो आशिल्लो आणि त्या रस्त्याल्यान आता परत सगळ्या तरेचे गाडयो त्या वाटेन वयतात आणि तो रस्तो धोकादायकय स्थितीत असा, अरुंद असा। त्याच पद्धतीन चढावाक कशे गाडयो चढयताना त्यांना त्रास जाता हे चित्रही आम्ही पळयतात। हो रस्तो करत असताना दोशी वाटेन जो डोंगर आशिल्लो तो डोंगर सरळ रेषेत कापलो गेलो, त्यामुळे पावसाळ्यात हो रस्तो ची दरड कोसळली। त्याच भशेन सायटीन संरक्षण भिंत उबारलेली आशिल्ली, ती संरक्षण भिंत कोसळली। ताच्या पयलीं हो रस्तो वाहतुकीस खुलो जावच्या पयलीं हांगल्ली एक व्हडा प्रमाणात दरड कोसळली, तरी सरकाराक लक्ष आयिल्लो ना। सार्वजनिक बांधकाम खाते राष्ट्रीय महामार्गाचे हमरस्तो जे अधिकारी आसा तांचो दुर्लक्ष जाल्ल्यान आणि MVR कंपनी ही सरकारच्या एका आवडतं कंत्राटदार आशिल्ल्यान त्या कंत्राटदाराचेरय आयज मेरेन कसल्याच प्रकारची कारवाई जावंक ना। धारगळ महाखाजन ते पत्रादेवी मेरेनचो हो राष्ट्रीय महामार्ग 66 चे काम MVR कंपनीक दिल्ले आसा आणि हे काम करत असताना कंत्राटदार किंवा ज्यांचे अधिकारी आसा ते अधिकारी त्या कामाचेर लक्ष दिनात असे लोकांचो ही कागाळी आसात। सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवचो आणि सध्या जे काम जी माती पडिल्ली किंवा जी संरक्षण भिंत कोसळलेली राखणे वळत ती राखणे वळत सायटीन काडपाचे काम सध्या सुरू आसा, पूण हांगर खंयच्याच प्रकारचो अभियंतो ना। ते काम भविष्यात बऱ्या पद्धतीन करतले काय ना हाची एक आता शंका आसा। त्या खातीर सरकारान हाचेर लक्ष दिवचो आणि हो रस्तो बेगोबेग चालू करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।